प्रितीच्या भावन भयणू एक दीस एके बायलेन एक न्यू बायबल हाडलो पवित्र पुस्तक आनी ती वाचूंक म्हणटोनी हाडलो पूण ती जाणा आसली तिचो घोव तिका कित्याक तिचो घोव न्हू देवाचेर आड उलयतालो आनी ताका देवाचें चड ताका मोग आसूंक ना आनी ती ताच्या घोवाक लागून भिरांतीन हें पवित्र पुस्तक ती लिपोवन जेन्ना तो कामाक वेता तेन्ना ती वाचताली आनी तो कामाक सावन येवचे पयलीं ती लिपोवन दवरताली हें पवित्र पुस्तक. एक दीस अशें घडटा की ती विसरता हें पवित्र पुस्तक लिपोवंक आनी तें मेजारीच ती दवरता आनी जेन्ना तिचो घोव येता ती तें पुस्तक घेता आनी थोडीं उतरां त्या पुस्तकांतलीं तो वाचता आनी जेन्ना तो वाचता म्हज्या भयणी भावानो ताका ती बरीं दिसतात, काळजाक बरीं लागतात ती आनी तो म्हणटा हें पुस्तक बरें आसा. आनी ताच्या उपरांत ह्या घोवाचें जो रागीस आसलो देवाचेर आड उलयतालो तो घडये घडये तेचे बायले लागीं हें पवित्र पुस्तक सदां न्हिदचे पयलीं मागतालो आनी थोड्यो थोड्यो वडयो ह्या पुस्तकांत तो वाचतालो आनी तेच पळय न्हू हें पवित्र पुस्तकाचीं उतरां ताका ताचें जिवीत बदलूंक लागतात आनी तो आख्खें जिवीत बदलता ताचे आनी ताचे बायले मदें संबंद आनीक खुशालपरी जाता आनीक ती लागीं येतात. बायलेच्या आवय बापाय लागीं तो उलयनासलो तो तांकां मेळोंक सोदता आनी जायतें बदललें ताच्या जिवितांत येता आनी हेंच जावन आसा म्हज्या भावन भयणीनो ह्या पवित्र पुस्तकाचें देवाच्या उतराचो फोड. आयज आमी पवित्र पुस्तकांत आयज जेजू आमकां हे वपार सांगता ती आमी जायते फावटी आयकलेली आसा. ती जावन कॉमन वपार ती आमी जायते फावटी ती आयकल्या आनी आमची जायते जाल्यार आमची फेवरेट वपार ती आनी जेजू आयज आमकां ह्या वपारीचो समजणी बी आमकां दिता. लोकाच्या शुभ वर्तमानांत लोक आमकां तेजी समजणी बी सांगता. आयज आमी पळयया मोगाच्या भावन भयणो हेच भाशेन जेजू आमच्या जिवितांत देवाचें उतर घालता आनी आमी जाणा ते वपारीन जो वंपी आसा तो देव आनी हें बी जें वंपी रोयता तें देवाचें उतर आनी ह्या वपारींत 4 भाशेची जमनीची खबर केल्ली आसा आनी ती जमीन जावन आसा आमच्या दर एक जाणाची काळजां आनी आमी आमची जिवितां आमी हें देवाचें उतर आमच्या जिवितांत कशे भाशेन घेतात तें आमकां आमच्या फळा वरवीं कळोन येतलें आनी ताकाच लागून मोगाच्या भावन भयणो आज आमी प्रश्न करुया आमी आमचें जिवीत वा आमचें काळीज खंयच्या हे जमनी भाशेन काय म्हण तें आमी पळोवया. आमचें जिवीत ह्या वाटे वेल्या रस्त्यार पडले ते जमनी भाशेन काय वो आमचें जिवीत ह्या कोडपार आसलेल्या कोडप आसलेल्या जमनी भाशेन काय फातराच्या काळजाची काय आमी वो आमचें जिवीत कांट्यांनी भरलेलें आसा काय जायते संवसारीक वस्तूंनी भरलेलें आसात काय वो आमी ह्या बऱ्या जमनी भाशेन जंय पीक चड येयलें त्या जमनी भाशेन जाल्यात काय तर आमी ह्या जमनीचेर न्हू ही खंयची जमनीक आमचें जिवीत लागता तें आमी पळोवंक आमी गरजेचें आनी आमकां हें सगळें कळटलें जेन्ना आमी आमच्या जिवितांत फळां उपजतलीं तेन्ना कसलीं फळां आमी क्रिस्मसाचो साक्रामेंत घेतलेलो आसा आनी तातूंत आमकां पवित्र आत्म्याची फळां आमकां मेळ्ळ्यांत. पवित्र आत्म्यान आमकां आपल्या फळांनी भरलेलें आसात आनी आमी नियाळ करूंक गरजेचें आमच्या जिवितांत ही फळां आसात काय वो ना ती आमच्या जिवितांत प्रिती मोग आसा काय आमच्या जिवितांत खोल खुशालकाय आसा आमी जेन्ना दुसऱ्या मदीं वागता तेन्ना आमी दुसऱ्या लागीं आमी दुसऱ्या आमच्या भाव भयणां लागीं आमी मयपासून वागतात काय आमी दुर्लभ काळजाची जालेलीं आसात काय ही जावन आसा पवित्र आत्म्याची फळां जीं आमच्या जिवितांत आसूंक जाय तीं. आज तरी मोगाच्या भावन भयणो ही तरी नात जाल्यार आमी देवा लागीं बोड मागूंक गरजेचें कित्याक आमकां देवान दाखयल्लें आसा कित्याक आमच्या जिवितांत असलीं फळां आमी उत्पन्न करूंक जाय. आयज आमी हेंच करूंक मागुया. आयज आमी आमच्या मागण्यांत बसता आसतना देवा लागीं हीच कृपा मागुया की आमकां तो
ते आमचें जिवीत बऱ्या जमनीचेर पडलेल्या ते पीक दिलेल्या त्या जमनी भाशेन जावंक आनी आमी दुसऱ्यांचें जिवीत फळादीक करूंक आमच्या जिवितांत पयलीं फळां उत्पन्न करून दुसऱ्याच्या जिवितांत आमी दुसऱ्यांचें जिवीत फळादीक करूंक देवाचो आदार आनी बळ हे आमी सच्च्या बलिदानांत आमी मागुया.